जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आपूण कांयच म्हत्व दिना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोम्स हाणें म्हटलां। जिल्लो पंचायतीक सरकारान कसलोच अधिकार दिवंक ना। फाटल्या 5 वर्सां जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी कसली उदरगत केल्या ती दाखोवची अशें आव्हान एल्वीस गोम्सान दिलां। I don't give any importance to these ZP elections. लोक म्हणटले इट इज व्हेरी स्ट्रेंज, बट हांव सांगता कित्याक सांगता। आज आमचे मुखार मेन विशय जो आसा तो SIRाचो। कोण उरतले कोण भायर पडटले दॅट इज ऑफ ग्रेटर कन्सर्न, आनी इलेक्टोरल रोलान जर उरले जाल्यारूच वोट मारपाचो न्हू तो फुडाराक। सो हितून भितर ZP, वॉट इज ZP? तुम्ही सरकारान तांकां एक कसलो पावर दिवंक ना, विच इज प्रिस्क्रायब्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट, अजून दिवंक ना। तुम्ही पंचायतीन कांय पावर दिवंक ना। खंयच्याच विशयाचेर ZP आपली भुमिका मांडिना। आतां गोंयांत गुंडारा जितलें वाडलां, काल एकटो दांडो घेवन खंय तरी नॉर्थ गोवा बडयता कोणाची गाडयो फोडटा, तोच तो हेल्टन उलयला तो। आज तुमीच MLA म्हणटा आतां की आमकां लॉस दिसता म्हणून MLA। सो दीस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। आनी तितून तुमी ZP एलायन्स फुटप धोडप, इट मेक्स नो सेन्स। ZPंतल्यान आज लोकांक कितें फायदो जाला ताचो 5 वर्सांचो कोणी तरी आढावो घेवन एक मुखार हाडूंक जाय आसलो की बाबा तुमकां लास्ट टायम आमी 5 वर्सां दिल्ली, तर ह्या दोन्ही ZPंतल्यान कितें निष्पन्न जाला? वॉट इज द बेनिफीट टू द कॉमन मॅन? हे आय हॅव नॉट सीन। सो कित्याक म्हणून व्हडलें लावन घेवपाक जाय? कित्याक म्हणून तकली फोडपाक जाय ह्या ZPचेर? आय विल से रादर तुमकां जर वोट मारूंकूच जाय, चूज अ कॅन्डिडेट ऑफ युअर चॉईस हू कॅन डू समथिंग। There is no point in talking about parties anymore, at least in the ZP. कित्याक त्यो party? This is local body election. Panchayat, municipality, ZP, these are local bodies. Local bodies are पुरते उरून, why you are bringing the parties here? So my clear message to the people of Goa is, बिश्तीत तकली झरोवन घेनाका हेजेर ZPचेर। फोकस घाला उरले ते 100 दीस SIR तुमचें नांव उरतलें काय ना तें, तुमचे शेजाऱ्याचें उरतलें काय ना तें, आनी ते कोणूय जावं, कोणचे पार्टेक वोटींग करपी लोक आसूं, तांकां पयलीं वोटर म्हणून सांबाळा। दॅट इज माय मेसेज।